नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. कारवार मडगांव DMU लोकल रेल्वे संचार सोमार 18 ऑक्टोबरच्यान सुरू जातलो. रुपाली नाईक. कारवारच्यान गोंय राज्यांत प्रवास करच्या सार्वजनिकांक एक शुभ वार्ता म्हणल्यार कारवारच्यान जे लोक पयलीं नोकरे खातीर, व्यापारा खातीर किंवा आपल्या वैयक्तीक कामा खातीर गोंयांत वयतले जाल्यार कारवार ते मडगांव ह्या ट्रेनीर सकाळी 6 वाजताना कारवारच्यान वयताले आनी जवळ जवळ 1 तासान ती ट्रेन मडगांव रेल्वे स्टेशनार पावताली. हेजेन सकाळी गोंयांत वयतल्या लोकांक, विशेष नोकरे खातीर वयत लोकांक योग्य वेळार पाविल्ल्यान कारवारच्यान यो वच करूं बरें जातालें. होच एक तेमकां आशा किरण आशिल्लो. मध्यांतरांत कोविड महामारी लागून ही रेल्वे गाडी बंद दवरली. हेजेन नोकरी करतल्या काही लोकांन नोकरी सोडली तर काही जाणांन गोंयांतच वास्तव्य करून नोकरी टिकोवन दवरली. आता उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोविड संक्रमणाचे प्रमाण 1% पेक्षा कमी आशिल्ल्यान कारवार मडगांव रेल्वे संचार परत सुरू करूं जाय म्हण कारवार अंकोला क्षेत्राची शासकी श्रीमती रुपाली नायक हेमी केंद्राचे संबंधित रेल्वे मंत्र्या कडेन चर्चा करून पुनर्संचार सुरू करची म्हण विनंती केली. ही रेल्वे सेवा सुरू केल्यार कारवारच्यान न्ही तर रेल्वे स्टेशनाच्या इतर बाजून आशिल्ल्या गांवांतल्या सार्वजनिकांक तेजो उपयोग जातलो अशें सविस्तर पटोवन दिले. तेमगेल्या मनमीक सहकार दिवन गोंय सरकार, उत्तर कन्नड जिल्हा संसद अनंतकुमार हेगडे आनी कोंकण रेल्वे निगमान चर्चा करून ही कारवार मडगांव लोकल DMU रेल्वे सोमार 18 ऑक्टोबरच्यान परत सुरू करूंक संमती दिला. हेजो सार्वजनिकांन सदुपयोग घेवचो अशें शासकी श्रीमती रुपाली नायक हेमी प्रसार माध्यमा मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. अस्नोटी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाली नव्या परब आज जाली. कारवार. अस्नोटी गांवच्या ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाली नव्या परब आज संपन्न जाली. ह्या देवाले पारंपारीक नवे हाडचे कुटुंब म्हणल्यार अस्नोटीचे वारीक आनी देवळी कुटुंब. ह्या वर्साक देवाचे नवे जावूक 1 म्हयनो फुडें गेलो, कारण शेतांत कणस पिकिल्ले नाशिल्ल्यान नवे आज जाले. हे नवे हाडटना श्री रामनाथ देवाल्या नव्या परबेची परंपरा अशी आसा की नव्या दिवस आरव ग्रामांत श्री महामाया देवळा कडेन हे वारीक आनी देवळी कुटुंबाचे सदस्य देवळा कडेन वयतात. थंय पुजारी देवळात पुजा करून नंतर हेमी नवे हाडूं वयतात. पयलीं आरवात एक नव्याची कुणगी म्हूण खास आशिल्ली, पण आतां ती कुणगी बंजर उरता आनी त्याच ग्रामांतलो एक भक्त आपल्या स्वताच्या शेतांतले देवासाठी नवे होरा म्हूण तेमकां दिता. त्या शेतांतल्यान हे देवळी आनी वारीक कुटुंबाचे सदस्य नवे होर्न श्री महामाया देवळा कडेन थोडे दवरतात. थंय पुजारी ते नवे भितर घेवन पारंपारीक पद्दती प्रमाणे नवे देवीक अर्पण करता आनी श्री बेताळ देवाक अर्पण करता आनी तेजे नंतर पुजा करता. आनी नवे घेवन गेल्ल्या सदस्याक परंपरे प्रमाणे 3 व्हड पान करून जेवण वाडटा. गेल्ले सदस्य सगळे जाण मेळून त्या 3 पानारूच जेवण करतात आनी थिंच्यान बाकीचे नवे घेवन आरव श्री गणपती देवळा कडेन येतात. थंय पुजारी ते नवे देवाक अर्पण करून पुजा करता. थिंच्यान तेमी अस्नोटी श्री रामनाथ देवळा कडेन येतात. थंय पुजारी नवे स्विकारता आनी ग्रामदेवाक आनी इतर उपदेवाक नवे पुजोवन पुजा करता. हे जाले नंतर वारीक आनी देवळी कुटुंब बाकीची नवे घेवन आपापल्या घर वयतात. काही लोक श्री रामनाथ देवळा कडच्यान 2-4 कणसां नवे मागून होवन घरा कडेन नवे मनयतात. असो हो पारंपारीक अस्नोटी ग्रामदेवालो श्री रामनाथ देवाले नवा उत्सव पार पाडता. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पहिल्याच वर्साची दिनकर श्री प्रशस्ती अंकोलाच्या श्री हनुमंत बम्मू गौडा हेमकां प्रदान केली. अंकोला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्याच्या दिवंगत दिनकर देसाई वेदिका हेमगेल्या आश्रयात शहराच्या PM ज्युनियर कॉलेजाच्या सभांगणात आयोजित केल्ली दिनकर श्री प्रशस्ती प्रदान समारंभाचे मान्य कार्मिक खात्याचे मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी दिवली पेटोवन उद्घाटन केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे चेतन अशे दिवंगत दिनकर देसाई हेमगेल्या भावचित्राक पुष्पनमन करून प्रथम वर्षाची दिनकर श्री प्रशस्ती प्रसिद्ध आयुर्वेद वैद्य श्री हनुमंत बम्मू गौडा हेमकां प्रदान केली.
जिल्ह्याच्या मध्यमवर्गीय समाजाक अक्षरज्ञान दिवूक श्रम घेतिले दिनकर देसाई हेमगेल नांवान दिवची ही प्रशस्ती हालक्की समाजाच्या समाजसेवक श्री हनुमंत गौडा हेमका दिवची ही आनंदाची वार्ता अशें श्री हेब्बार हेमी उलयले। वेदिकेचेर शासकीय रुपाली नायक, केंद्रा वेलफेअर ट्रस्टाचे के.व्ही. शेट्टी आणि स्थानिक प्रमुख हाजर आशिल्ले। ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾನವೀಯ ತುಡಿತದಿಂದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮುಡಿ जिल्हाधिकारील्या ग्राम वास्तव्यान सरकारी योजनेचो सार्वजनिकाक मेळ्ळो घरा कडेन लाभ। कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सध्या सुरू झालेल्या जिल्हाधिकारी गावाकडेन या कार्यक्रमामार्फत सुरू केलेल्या ग्राम वास्तव्य कार्यक्रमान सरकारी योजना सार्वजनिकाक घराच्या दारात येऊन सवलती दितात असे अंकोला तहसीलदार श्री उदय कुंभार हेमी सांगले। अंकोला सकलवेणाच्या प्राथमिक शाळेच्या आवारात प्रायोजित केलेल्या जिल्हाधिकारी गावाकडेन या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून तेमी या वेळा उलयत आले। सरकारी योजनेचो लाभ घेवंक जाल्यार कचेरी चक्कर मारची चुकता म्हण ग्रामीण भागात सार्वजनिकाल्या दारात वचून ग्राम वास्तव्य करून लोकांच्या समस्येचे निवारण करून योजनेचो लाभ मेळच्या उद्देशान सरकारी सगळे खात्याचे अधिकारी हजर राविल्ल्यान जाग्यारच लाभार्थीक उपयोग जाता। संध्या सुरक्षा, विधवा वेतन, वृद्धापवेतन असे सगळे मेळून 24 अभ्यर्थीक मंजुरी पत्र दिले। तसेच एक दिव्यांगाक त्रिचक्र वाहन मंजूर केले। बाकी पंचायत अधिकारी, विद्युत खाते, शिक्षण खाते, लोकोपयोगी खाते, राष्ट्रीय महामार्ग खाते, अरण्य खाते, रेल्वे खाते, अबकारी खाते असे विविध खात्याचे संबंधित अधिकारीन सगळी 98 अर्जी स्वीकारली। 30 जणांनी आधार कार्ड जाग्यार दुरुस्ती करून दिली। तसेच मोफत आरोग्य तपासणा कार्यक्रम केलो। अवर्सा बस थांबो ना म्हण सिवेगुळी हिंगा विद्युत संपर्काची त्रुटी, अलगेरी ते हरवाडा बस संचार पुनरारंभ, गुडी भागाचो रस्तो दुरुस्ती अशा अनेक विषयाचे ग्रामस्थान मागणी केले। या वेळार प्रायमरी हेल्थ सेंटराची सहाय्यकी ग्रामसभेक किंवा गावात भेट दिवची ना हेजो आरोप ग्रामस्थान केलो। या वेळार सगळे खात्याचे अधिकारी हट्टीकेरी ग्रामपंचायत अध्यक्ष निशा नायक, अवर्सा ग्रामपंचायत अध्यक्ष सारा कुटिनो, उपाध्यक्ष अक्षता गणपती नायक, वासंती गौडा, संतेश नायक, विनोद नायक, इंदिरा लांजेकर, अनुराधा याने, श्रीनिधी श्रीधर नायक, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले। ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಸಹಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಿತ ನಾವು ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಇಡೀ ಆಡಳಿತ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಂತೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। ಯಹೂದಿಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ। ಬೆಳಕಿನ ಬಾನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಗ್ರಾಮಗಳು ಬೆಳಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುತ್ತದೆ, ದೃಢತೆ ಬೆಳಕಿನಂತಿರುತ್ತದೆ। ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಲಹರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರುತ್ತದೆ। ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಒಂದು ವ್ಯಾಸೋಕ್ತಿ